खरें म्हणल्यार सगळ्यात पयली SIT जी फॉर्म केली म्हज्या गव्हर्मेंटान केली आनी SIT फॉर्म केल्या उपरांतूच आमी पळयता की अश्यो ज्यो नो मॅन लँड ज्यो आयडेंटिफायड जाल्या आमी कायद्यान आतां त्यो नो मॅन लँड गव्हर्मेंटाक कश्यो घेवपाचे जे रुल्स ठरोवपाक लायल्या जाता तितलो बेगीन हाजेर गव्हर्मेंट जे आहा पळय ह्यो लँड हांवें घेतले की जी जमीन कोणाची न्ही ती जमीन सरकाराची जातली बरें आहा पूण जी जमीन कोणाची न्ही ती सरकाराची जावन सरकार कितें करतलो ती जमीन ती कोणाक तरी दितलो आनी दितलो ते लोक ओपोज करतात आज युनिव्हर्सिटी ओपोज करतात युनिव्हर्सिटी कित्याक ओपोज करतात ते कसली युनिव्हर्सिटी तूं हाडटा कितल्यो नोकऱ्यो करतात गांवाक फायदो कितें जाता सरकारा कडेन उत्तर ना सरकारूच जमनी वाडटा आनी हें सगळें जें जाता रानां काबार जावपाचें आहा तेच मुखेलमंत्र्यांनी डिसिजन घेतलेलें आहा डिरिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो खंयच्या तोंडान तो सांगूंक सोदता की आमी आतां जमनी घेतले तुमी घेतले म्हणून गोंय राखचें ना तुमी घेवन ते गोंय आनी फास्ट विकतले म्हणून हांव म्हणटा देवीची आमकां कृपा जाय देवीचो आमकां आदार जाय गोंय राखपा खातीर गोंय उरचें ना आनी गोंय गोंयकारांच्या हातान उरचें ना हाजे खातीर ग्रामसभेन बोवाळ जाता तो सारको जाता कित्याक लोकप्रतिनिधी गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेनासतना गोंय विकूंक लागला म्हणून ते ग्रामसभेन बोवाळ जाता तातूंत चूक लोकांची न्ही लोकप्रतिनिधींची चूक आहा सरकाराची चूक आहा